पळयात गोवा फॉरवर्ड पक्षाक आनी आमच्या अध्यक्षाक रिप्रेझेंट करपाक हांव आयिल्लो आसा. सरकारान जे आज CZMP हियरींग दवरला ड्राफ्टाचे हे खरें म्हणल्यार सरकारान करपाक जायना. कारण जे सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीज आसात गोंयांत स्पेशली कोस्टल बेल्ट म्हणा जे जे तांकां CZMP लागता हांच्यांनी सगळ्यांनी आपल्या लोकां बरोबर गांवच्या लोकां बरोबर कन्सल्टेशन करून आपआपले ड्राफ्ट धाडिल्ले सरकाराक. पूण सरकारान ते सगळे इनकॉर्पोरेट न करता थर्ड पार्टी एजन्सीक घेवन डायरेक्ट आपलो CZMP केल्लो आसा जो कोल लॉबी खातीर आसा जो दिल्ली लॉबी खातीर आसा. तातूंत हे प्लॅनान ट्रेडिशनल घरां कोस्टल लायनींतली पोर्ट लिमीट काडून उडयल्ले आसा. तशेंच ट्रेडिशनल फिशींग झोन्स सारके दाखयल्ले नात. म्हणजे बेजिकली फाल्यां जर कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन आनी हब करपाचो ट्रान्सपोर्टेशना खातीर हे सगळे वाट मोकळो करपाक तरी CZMP सरकारान केल्ले आसा. आमी CZMPच्या हियरिंगा विरोधान ना, पूण सरकारान हे सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीजान जे धाडल्यात ड्राफ्ट CZMP ते सगळे इनकॉर्पोरेट करून मागीरूच लोकांचे पब्लीक हियरींग घेवंक जाय. सरकार कित्याक इतलो फास्ट पावल मारता, इतलो फास्ट कित्याक धांवंक सोदता हें आतां चवकशी जर केल्यार जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक इलेक्शन तेकिल्लें आसा 6 म्हयन्यां भितर. हांकां आनी पार्टीचो पॉलिटिकल फंड जोडपाचो आहा. तशेंच कोल लॉबी कडल्यान हांच्यांनी पयशे घेतिल्ले आसा. हे सगळे नाजाल्यार तांकां कोल माफियां कडल्यान कोल लॉबी कडल्यान हांकां पडटले. म्हणून हे सरकार दिल्ली लॉबी आनी कोल लॉबीचें आयकून गोंय काबार करपाक उठले आनी लोकांचो आवाज बुलडोज करून म्हणजे 27 जे सरकाराक हांकां जे हे आहा मेजॉरिटी आमदार तांकां दिसता कितेंय केल्यार चलता म्हणून लोकांचो आवाज दामप. आज लोक तुमी पळयात कितलेशे आपलें काम धंदो सोडून लोक आयिल्ले आसा कारण पीपल आर इंट्रस्टेड इन सेवींग गोवा, सेवींग आवर फ्युचर. आनी म्हणून लोकां कडेन आमी मागतात की आज जे भितर केल्या हे ऑब्जेक्शन करात, सारके एक्सपोज करात सरकारान. सरकाराक मागता की सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीजांनी जे ड्राफ्ट धाडिल्लेत पंचायतींनी जे आपल्या लोकांक कन्सल्टेशन करून ते पयलीं भितर घेयात आनी परतो ड्राफ्ट नवो करात आनी मागीरूच हियरींग घेयात. आमी आमचो विरोध थंय आज दर्शतले. आमी ऑलरेडी रेजिस्टर केल्ले आसा आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या अध्यक्षाच्या